लोकशाय रे बाबा लोकशाय केव्हा लोकशाय जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय केव्हा लोकशाय जशी रामुल्या गोड्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोड्यात शामुली गाय लोकशाय हॅलो कोण हॅलो सदानंद मळीक सदानंद मळीक आदलो आमदार हय कळ्ळें ना हांव तुका फोन करतालो तेन्ना तुजो फोन बिजी मेळटालो हय ना हांवें फोन कित्याक केल्लो जाणा त्या दिसा पळय लेजिस्लेटर डे आशिल्लो विधानसभेत त्या दिसा तुजें सूत्रसंचालन इतलें बरें जालें ना खरें बरें जालें म्हाका आवडलें पूण ताचेच बरोबर म्हाका तुका आनी एक गजाल सांगपाक जाय तुवें पळय त्या दिसा मनोहर पर्रीकाराक लोणी लायला रे स्तुती करपाक कोणें शिकची ती तुजे कडची मरे अरे म्हाका दिसलें कसलें तरी तूं महिमाच गाता काय म्हणून मनोहर पर्रीकर महिमा स्तोत्र गायन सुरू केल्लें तुवें केन्नाय आतां कितें कर मरे जर तुका सूत्र निवेदन दिलें न्हू सूत्रसंचालन तें लांबोव नाका थोडक्यान कर कळ्ळें मरे आनी केन्ना कोणाचें कितें चुकता पळय तें मात सांग आं अरे बसते हांव तूं तकलेन घुंवला काय कितें रे येना फुडें भितर हांगा कितें तरी अबाउट टर्न आनी पीटी टिचरी कवायती करतात तसल्यो केल्यो तुका कितें आतां जाणटेपणार पीटी टिचरीचो जॉब जाय सांगता तवडकारा दोतोप्पा तवडकारान पयर मरे लोकोत्सव जानत केलो काणकोणकार मरे हुशार दोतोप्पा अरे तें आसूं रे तूं हांगा कसली पिशापणां करतालो दोतोप्पा म्हाजी तकली घुंवना रे हांव घुंवलो कित्याक जाणा मरे पर्रीकर कसो घुंवता पळय तें तुका दाखोवपा खातीर About turn! You turn! तू म्हणून बरोच हुशार मरे दोतोप्पा ह्या लोकांना भोगट सर्टिफिकेटान काम जॉब मेळिल्ले पळय तांकां पर्रीकारान सांगलें मरे 7 दिसां भितर घरा धाडटले आनी पोप काडलेलो रायट मागीर तूं कितें म्हणटा पळय तें आतां म्हाका कळ्ळें पूण तो मरे पर्रीकाराचो मरण मरे शेळलो तूं बसत्या पळय म्हणटा रे तें सारकें मनशान मरे स्वताक आपणाक महान समजूंक पावना कळ्ळें सत्पुरुष समजूंक पावना आपणे त्याग केला आपणे अशें केला आपणे तशें केला हे मरे आपूण स्वता सांगप नासता ते लोकांनी आनी मतदारांनी सांगप आसता आनी तुका निवडून दिल्लो लोकप्रतिनिधी म्हणून केला पळय तो मरे लोकांनी केला तुका त्याग करपाकूच त्याग करपाचो ना तूं घरा बस मरे लोकप्रतिनिधी म्हणून कित्याक रावता आनी ह्यो त्यो धमक्यो दिता पळय तो त्यो पोक्यो जाल्या आतां तूं म्हणटा तें सारकें 7 दिसांनी सगळें कितें तें जाग्यार उडयतलो म्हण सांगलेलें खंय कितें आसा रे जर बोगस सर्टिफिकेट दिल्ल्या लोकांक तुका घरा धाडपाक कळना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयान तूं जर कितें वेगळें करूंक सोदता जाल्यार बस रे पळयना कितें जालें तोपा आयज गरम जाला तूं पळयना चीफ मिनिस्टरान तो यू टर्न घेतला पळय तेका लागून मरे दोतोप्पा बेजार जाला अरे म्हाका एक सांग जे 14 पानां कोणी करून नोकरी घेतल्या पळय तांकां घरा धाडूंकूच जाय न्हू तांकां VRS दिवप हेका कितें मिनींग आहा रे आदले सरकार बरें न्हू तांच्यांनी काबार केले भ्रष्टाचार केलो बरें प्रशासन दिलें ना आनी तुमी कितलो तेंप लोकांच्या नांवान बोबो मारतल्यात रे तुमकां लोकांनी कौल दिला तो कितें लॉन्ड्री घालपाक कसली लॉन्ड्री आनी कोणी सुरू केल्या रे अरे ना जाल्यार हालीसराक मेस म्हाले लॉन्ड्री ही सगळी क्षेत्रां भायल्यांनी काबीज केल्या पोस्त्या हेजी मरे हाली परिस्थिती मरे आगोस्तिना भशेन जाल्या हेजी ट्यूब बेगीन पेटत ना दोतोप्पा हेचे ट्यूबीचो मरे चोक पिड्ड्यार जाला तो मरे रिप्लेस करपाक जावो हय अमृत्या आमकां च्या आनी कितें खावपाक हाड गो हाडटा दोतोप्पा अरे लॉन्ड्री म्हणजे धुवपाची हाका ताका तासपाचो हाजी ताजी धोंगा वयर काडपाची कोणाची फ्राकेश कोणाचे उडेपण असली लॉन्ड्री असली तासम पट्टी करपाची लॉन्ड्री म्हणटाय तूं हय तू हांव एक कविता म्हणो अरे आमी हिंगा सिरियस वयता आनी ती पोएट करता सारको मरे गोंयकार सोंपताय
हे लोक मरे मेळवानी पेटून मोर्चा काढतात. पहिले कोणाक आपयतात? फोटोग्राफर, टीव्ही वाल्याक, पेपर वाल्याक. अरे दिल्ली पळय जाता सोंसपाचें न्हू. हे लोक मरे निशेध उक्तायतात आणि कॅमेरान आपयतात आणि हांसून हांसत फोटो काडटात आणि हो हांसून हांसत पोयमी कोत्ता. अरे सीता फुडें मीठ कित्याक खाता रे? तो कितें म्हणटा तें आयकून तरी घेवया मरे. घे च्या घे. म्हाका कविता येता. खावपाक खा. ते कविता ऐकून पोट भरपाचें ना. अगो माझी कविता नको, विष्णू वाघाची सारकी पचपचीत कविता. हेतून वादूच निर्माण जालो. फॅशन शो घातलो. कसलो रे? आणि थंय वाग? थंय फॅशन शो आसलो. डीएमसीच्या पीटीएचो. थंय हेणी कविता म्हटली, दिगंबराचा जश्न. दिगंबर? कोण दिगंबर? दिगंबर कामत? आगो हें एक बाबा. आगो दिगंबर म्हणजे ताचो अर्थ कितें आसा ना तूं? नागडो उगडो हो दुसरो अर्थ दिगंबर शब्दाचो. म्हणटकूच ते विष्णून त्या दिसा थंय कविता करतना तरेतरेचे कितें म्हणलें. कोण उगडें दवरता, कोण न्हापता आनी हांव पूण ताज्या फुडें ताणें आनी एक कविता म्हणली पळय आनी सारकी वाट लायली. कोण तो पा? बसते हांव. उस्तुरे गेले दिसता येता. अरे सावकाश. वयर पळय वयर पळय. खातना मरे केन्ना तोंड उगडूंक फावना. गोंयच्या मंत्र्यांक पळय आमच्या थोड्या खातात ते तोंड बंद. तूं ताका कितेंय म्हण, कितलेंय उलय, तेंचें तोंड उगडपाचें ना. खाता तेन्ना तोंड बंद आसूंक जाय. कळ्ळें मरे? तर कविता ताणें कशी म्हणची रे? मी येतो बापा. विष्णू बाबाची फुडली कविता तुका पाड आहा तर. पाठ आसा. अरे तो म्हणालो फॅशन शोतले ते जर एक चेडूं MP जायत संसदेन वता थंयची पारदर्शकता वाडटली. ती सभागृहात येताच सुरू झाले दंगे आणि सगळ्या खासदारांनी एकमेकाचे कपडे फेडून झाले नंगे. होतो बापा. तो हरशी व्हडलो पोएट मरे आणि हे स्लीप पळय च्या आमचा आगोस्ती तरी बरी पोएम कोत्ता. अरे आपूण खंय कितें कशें कोणाक उलयता पळय तें उलयतना मरे थोडे तरी मरे तारतम्य आसूंक जाय. थोडी तरी मरे खंत दवरूंक जाय. दोतू बाप्पा हालींच्या तेंपार मरे ती कविता संमेलनां खूपच वाडल्यात. वचत थंय कवितांचो पावस पडटा. तुमकां सांगू हालीं चडशे साहित्यिकांची बरोवपाक बंद पडल्यात पळय. त्या बंद पडिल्ल्या साहित्यिकांची संमेलनां सारखे डिग्रेडेशन ऑफ फोर्थ क्लास. हांवूय मरे दोतोपा तेच म्हणटा. सोगळीच वाट लागल्या. गोश्टी हांव सांगता म्हणून म्हाका रागार जावं नाका. तुजो तो चेडो फ्रांसीस पळय आसा. काल टीव्हीर पत्रकार परिशद घेतालो मरे. सरकाराक धमकी दिलो मरे तो. सारखें. अरे ताका सांग मरे पयलीं स्वताच्या पोटा पाण्याची वेवस्था कर म्हणून. शिकला जाल्यार शिकला आसतलो तो काय मरे. पूण कितें तरी काम धंदो वेवसाय कर आनी आपलें पोट भर आनी मागीर दुसऱ्याच्यो खती काड. मागीर सरकाराक देख दिवंक शिकवून सांग. अरे हांवें ताका कितलें सांगलें पूण तो आयकोंकूच तयार ना. तूच ताका सांग. हांव सांगपाक कितें हांव दोतोर फडटे रे. लोकांक वखदां दिता दोतोर फडटे तसो हांव हाजी ताजी हें करपाक कामां. दोतोर फडटे? अरे दोतोर फडटेची बरो दोतोर म्हणून नामना आसा मरे. अरे तुम्ही सीता फुडें मीठ कित्याक खाता रे? दोतोर फडटे बरोच रे. दोतोर फडटे हांव काय म्हणना पूण बाकीचे दोतोर कितें करतात पळय सारकी वाट लायल्या. कसली? ते तुका आतां हांव सांगिना फुडें केन्ना तरी सांगता. तुरताक मरे तुज्या त्या प्रिन्साक जाग्यार हाड. ताका मरे आयजूच हांव धेरेमेत दिता पळय. अरे तुज्या पोस्त्यांक तो आयकल्यार मरे. हे पळय घरा वचून ताका बरो तालाव दी. तालाव म्हणल्यार तालाव. बरी याद जाली रे गोंयना. ह्या वर्सा मरे रस्तो सुरक्षा सप्तकांत हजारांनी लोकांक तालाव दिला खंय. पूण हांव म्हणटा कितें ते तालाव दिता ते फक्त तो सप्तक भर कित्याक? वर्सूय भर दिया मरे. कोण कितें नेम म्हणटा तांकां. हय गाडयो खंय पार्क करतात. दावे सायडीन सायड मारतात. अरे मोबायलाचेर उलयतात. अरे ती ट्युरिस्ट चेडवां मरे येतात ती गोंयांत. त्यो भाड्याच्यो मरे ती स्कुटी घेतात. इल्ली इल्ली पोप्या कशें कळसावां घालून मरे उजवे सायडीन दावे सायडीन सायडी मारून गोंयभर भोंवतात. बरी याद जाली. विधानसभेन लेजिस्लेटर डे जालो न्हू. अगो त्या नाटकान विनय कुमारान उजगांवकारान मोठे कळसां घाले मगो. आनी आमच्या मामीन विक्टोरिया मामीन पातळ न्हेसून पळय जो पाठ केलो तो तुमकां दादल्यांक सुद्दां मात तसलो अभिनय करूंक जावचो ना. मामी म्हणजे मामी. तुम्ही सगळे दादले पडले कमी. जाण मगो अमृत्या शंभू भाऊ बांदेकारान दत्तोपा भाशेन मग सॉलिड पार्ट केलो. तो मोहन आमशेकर बाबूसो गांवकार त्यांच्यानी बरो पार्ट केलो गो. हे फावट निर्मलाबाई सावंतान पार्ट करूं ना तर. जमनीचें मोल नाटक कोणें बरयल्लें तें मातशें सांग पळय ताका. निर्मला सावंतान?
कोंकणी लेखकांनी मरे तिचे कडल्यान देख घेवपाक जाय. हय निर्मला सावंता कडल्यान हेंच्यांनी आनीकूय बरोवन घेवपाक जाय तशें जाल्यार कोंकणी लेखकांनी. त्या दिसा निर्मलाचें नाटक रंगलें तें रंगलें आनी एक त्या कार्यावळीन नाटक रंगलें तें आनी कसलें तर नाटक आसतकूच जालें करमणूक जातकूच जाली. अरे त्या दिसा राधाराव घासियेसान कितें म्हणलें ना तूं प्रत्येक वर्सा तुम्ही ओपिनियन पोलाचो जो मास्टर आशिल्लो पळय त्या जॅक सिगराक विचारतात म्हणून. राधाराव घायसेन मरे तकलेन मात फी ना. तो तुजो मावडच्या वाटेन सोयरो रे तुस्त करपाक त्याची तूच आहाय तो पुरो. आयकून घेयात रे तुम्ही मला सगळ्यात पर्रीकारा भशेन कित्याक खूब उलोवंक सोदतात. राधारावान कितें उलयतो पळय त्या दिसा ताई तापली. ताई कोण रे निर्मला? ना रे शशिकला ताई. शशिकला ताईक राग आयलो बांदोडकार गोंय काबार करूंक सोदतालो असो आरोप केल्लो मरे राधारावान. तिका तिडक मारली ती बेजार जाली. तिवतीन पेरेर उलयलो रोहिदास नायक उलयलो नाटक मात बरें रंगलें. पूण दुत्तू आप्पा ती शशिकला ताई भाषा सुरक्षा मंचाच्या वतीन कांयच उलयना मरे तापय ना तेजें कितें? आमी कितें उलयल्यार मगो तूं रोखडोच बायलांचो पत्कर घेता न्हू पूण आमी आनी कशें उलयतले. सोड ते गेट वेल सून आसा पळय तांणी बरें केलें. तांणी सरकाराक शिटकावणी दिल्या माध्यम प्रश्नाचो निकाल जून म्हयन्या मेरेन कितें तो लाय म्हणून कळ्ळें. तांणी आवाज काडलो बरें केलें. पूण भाषा सुरक्षा मंच आसा पळय तें ओग्गी आसा कांयच उलयना कळ्ळें. तातूंत एक आदवोगाद आसा वांगडी तांचो ताका जर कितें विचारीत न्हू तो कायदोळ्यो करता. कितें ना आपूण कितें उलयतलो आमची मुखेली आसा तो आसा हो आसा आपूण मरे तो कांयच जाप दिवंक सोदिना. आमी सगळे पर्रीकाराक भियेतात तर हेंचे मरे चोड जाले हिस्पा भायर जाले. हिस्पा भायर जाता पळय रे तेन्ना हिस्पा भायर आवाज काडपाक जाय. ओगी रावंक फावना. सगळ्यांनी एकठांय जावन आवाज काडीत रावंक जाय नाजाल्यार हांकां मत मरता. हे समाजात जे आंब्याचे ताळे आसात पळय ते आंब्याचे ताळे घेतात मरे आनी आपले सादोवंक नासतात सगळे कडेन. कितें मेळटा तें कुठलांक सोदतात आपलेच सादयतात दुसऱ्याच्या कोणाचें पळयना. आवाज काडीत रावंक जाय. सत्ताधीश आसूं वा हेर कोणी आसूं तांकां मत मारूंक फावना. म्हातारी मेल्ल्याचें दुख्ख ना पूण जवरो सोंकूंक फावना कळ्ळें मगो. काबार जाली सोशिकताय. काबार जाली सोशिकताय ना पर्याय लोकांच्या आवाजा शिवाय. ना पर्याय लोकांच्या आवाजा शिवाय. घट करूया लोकशाय. घट करूया लोकशाय. जय लोकशाय. जय लोकशाय. जय लोकशाय. जय लोकशाय. लोकशाय.